नमस्कार. डिबेटच्या आयच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. 2 नगरपालिकांच्यो वेंचणुको जाल्यो आनी एक निकाल आमकां सगळ्यांक खबर आहात. ते निकाल डिस्कस करपा खातीर आनी ताचेर खोलायेन चर्चा करपा खातीर आमी जमल्यात. खंय तरी सरकार येवन 1 वर्स जावन गेलें, 1.5 वर्स जावपा आयलें आनी अजून पर्यंत त्या परिवर्तनाची धार तशीच आसा काय मातशी बोतट जाल्या आणि ह्या नगरपालिकेच्या निकालांतल्यान कितें स्पश्ट जाता आणि कितें बोध घेवपाचो हाजेर आमी भासाभास करतले. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात भाजपाचे फुडारी आणि आता फोंडेचे नगरसेवक सुनील देसाई सर, स्वागत तुमचे. दुसरे आसात म्हजे बरोबर लोकमताचे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट सद्गुरू पाटील आणि तिसरी म्हजे बरोबर आसात फोंडा विकास समितीचे अध्यक्ष, तांकां थंय रवी नायकाच्या पाठिंब्याचेर आनी वेंचणूक थंय झगडिल्ली ते रामबाब कुंकळकार. तुमचे तिगांयनाचें स्वागत. सुनील बाबा, तुमचे कडच्यान सुरवात करता. कितें म्हणटात तुमी? परत धार परिवर्तनाची अजून आसा हे सिद्ध जालां? तुमची भूमिका तशीच आसतली? नाही, एक गोष्ट नक्कीच आसा, परिवर्तन एका वर्सा पयलीं ऑलरेडी जाल्लें आसा. आता लोकांनी आमचेर फेथ दाखयला, लोकांक एक कॉन्फिडन्स आमच्या बाबतींत आयिल्लो आसा. लोकांक जाय ते गूड गव्हर्नन्स जाय आनी लोकांचें लक्षांत येलां की वर्सभरात जेन्ना सरकार आयलें, सरकार येतकीर वर्सभरात जी आज परिस्थिती जाल्ली आसा, जो बदल म्हणजे आमी सरकारान जे कितें कमिटमेंट्स दिल्ले, जो कितें मॅनिफेस्टो आशिल्लो, त्या मॅनिफेस्टो प्रमाण आज पर्यंत जें काम जाल्लें आसा आनी ह्या हातूंतल्यान लोकांचो कॉन्फिडन्स वाडिल्लो आसा. लोकांक बरे मनीस जाय, जे बरे सरकार, बरे गव्हर्नन्स दिवं शकता, ट्रान्सपरंट गव्हर्नन्स दिवं शकता, अशे लोक, अशे मनीस निवडून आयिल्ले लोकांक जाय. ताका लागून 1 वर्सा उपरांतय लोकांचो तुमचेर तितलोच विश्वास आसा? नक्कीच आसा, नक्कीच आसा. वयल्यान लोकांची अपेक्षा ही वाडिल्ली आसा आनी लोकांक अशें दिसता की हे जे युती सरकाराचे जे कोण रिप्रेझेंटेटिव्ज आसात तेच बरे गव्हर्नन्स दिवं शकता. रामबाब, तुमकां ही गजाल पडटा? कारण म्हणजे 1 वर्सा उपरांत ते म्हणटात की 1 वर्स जालें न्ही, आतां परफॉर्मन्स पळोवन लोकांनी मतदान केलें 2 वेगवेगळ्या नगरपालिकां भितर. तांणी ही तरी म्हाका ही तांगेली मात्त पटना. परिवर्तनाच्या बाजून लोकांनी कौल दिवना. आमची फोंडे आमी विकास पार्टी म्हणून 7 म्हयने पयलीं आमी चालू केल्ली. इट इज नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन, ताका कसलेंच हें ना. आमचे हातून चडशे मेंबर आशिल्ले ते काँग्रेसचे, म्हणून आमकां एक काँग्रेसचो ताजेर छाप पडलो, हे काँग्रेसचे म्हणून. पूण आमी तशे काँग्रेसचे न्ही, पूण आमी हाजे विरोधी आशिल्ले. आनी हे जेन्ना आमी निवडणूक हे केले तेन्ना आमी निवडणुकाक आमी कॅन्डिडेट उबे दवरुना. जे कॅन्डिडेट उबे राविल्ले तांकां आमी फक्त तेंको दिला. बरे कॅन्डिडेट जी आमची तत्वां, मॅनिफेस्टो म्हणिना हांव, जी आमची तत्वां जांकां मान्य आशिल्लीं तांकां आमी सपोर्ट दिल्लो. आमी सपोर्ट दिल्लो फोंडा विकास समितीन. जवळ फोंडा विकास समिती 145 आमचे मेंबर आसा आनी ते वार्डांनी आमी पळोवन हे मनशाक सपोर्ट दिल्यार जाता, ते वार्डांनी भोंवून आमी तांकां दिल्लो. रामबाब, तुमची तत्व लोकांक पटली नासतना ना निकाल पळयतकीर ते सांगता, सुनील बाब सांगता त्या प्रमाणे तरी तुमची तत्व पटली ना? आमचे तत्व पटना लोकांक. पूण हांगा कितें जालें, आतां तशें तर तुमी पळयच्यात, तांचे बाजून तांकां पडलें फक्त 5200 मतां आनी 6451 मतां विरोधी पडल्या फोंडे सारक्याक. इतलेंच जालें न्ही, तांकां मुख्यमंत्र्याक सुद्दां फोंडे हाडचो पडलो. आयच्या नगरपालिकेच्या खंयच्याच निवडणुकीक येदो व्हडलो गोंयचो मुख्यमंत्र्यान डायरेक्ट भाग घेवना. ही पयली खेप. मुख्यमंत्री, पार्टीचो अध्यक्ष, दोनी पार्टीचो अध्यक्ष, डझनभर आमदार आनी मंत्री हे फोंडे येवन सामके तांणी थाण मांडून रावले एक 2-4 दीस. तर कित्याक? तांकां कळ्ळें परिवर्तन आमचें आतां व्हांवता, गोंयांत तांचें कांय उरूना. तांकां दाखोवंक जाय आशिल्ली ही म्युनिसिपालिटी हाडून आमी आतां परते तशेंच आसा म्हणून. परिवर्तन व्हांवता ताका बांद घालपा खातीर ते रावले. बांद घालत. बरें, हांव येता तुजी, आय विल टेक युअर रिएक्शन. सद्गुरू, तुजी एनालिसीस कितें? दोन्ही निकाल पळयतकीर आसा परिवर्तनाची धार काय बुतट बितट जाल्या काय ह्यो 2 नगरपालिका हे प्रमाणच न्ही ते जोखपाचें कितें? ना, पहिली गोष्ट म्हणजे पालिका निवडणुको हे पक्षीय पातळीचेर जायना, पण लोकांक एक ढोबळ मनान अंदाज आसता की हे खंयच्या पक्षाचे समर्थक आणि हे खंयच्या पक्षाचे समर्थक. पण लोकां मुखार चिन्ह आसना. दुसरी गोष्ट, हांगा वॉर्ड आमचे इतले ल्हान की अवघे 700-800 चडांत चड 1000 मतदार, साखळे बीन तर सामकेच ल्हान. सो अशा वेळी जी व्यक्ती त्या वॉर्डान उबी रावता ती सगळ्या प्रत्येकाक वळखता. सो ताजी इमेज तोंडावेली आसता. सो सरकारच्या इमेजी पेक्षा ताजी इमेज कशी आसा हाचो लोक विचार करता पालिका आणि पंचायत इलेक्शनां. तो आमच्या खातीर कितपत योग्य आसा, तो आमकां कितें दिवं शकता. आणि मागीर दुसरो विचार आसता की
ताका स्पॉन्सर बीन कोणी केला, ताज्या फाटले राजकारणी कोण आसा, हो एक दुसऱ्या टप्प्यांतलो विचार आसता. पण पयलो हो आपल्याक उपयोगी कितलो पडटलो असो एक सर्वसामान्य मनशाचो विचार आसता. आणि म्हाका दिसता की ह्या 2 पालिकांचे जे निवडणूक निकाल लागल्या ते प्रत्यक्ष हो उमेदवार आपल्याक कितलो उपयोगी करतलो, हाजी इमेज कितें आसा, कशी आसा, हाजो विचार करून लागला. सरसकट पूर्ण परिवर्तनाचेच निकष त्या 2 निवडणुकांच्या निकालाक लावपाक मेळचे ना. कितें म्हणटा सुनील बाब, 2 मुद्द्यात एक तांचो हा की तुमची मंत्री परिवर्तन भावने वता हे पळयतकीर ताका बान घालपाक येवन थंय कॅम्प करून रावले, हो पयलो मुद्दो. दुसऱ्या मुद्द्या कडेन मागीर येता, सांगा. नाही, एक गोष्ट अशी आसा, एखादी व्यक्ती येता आणि आपलो कितें अजेंडा आसा हो अजेंडा सगळ्या लोकां मुखार दवरता. हाजो अर्थ थंय बान घालप असो जायना. लोकां मुखार सरकार कितें करपाक सोदता आनी आज पर्यंत कितें केलां हें लोकांक जाणून घेवपाचें आसता. तेन्ना ह्यो सगळ्यो गजाली लोकां मुखार दवरपाची गरज आसता. तो मुख्यमंत्री आयलो कितें किंवा अन्य कोण आयलो कितें, वेळोवेळी आज अशें जरी असलें की ह्यो निवडणुको पक्षाच्या चिन्हाचेर जायना हें बरोबर आसा, पूण पक्षाचें जें काम करता ताचें सामाजीक काम आसता, जे लोक पळयता. निवडणूक येतकीर काम करपी अशे आमचे कार्यकर्ते न्ही, आमचे कार्यकर्ते हे सदांच काम करीत आसता. आनी ताका लागून लोकांक एक कॉन्फिडन्स आसा की कितेंय जाल्यारय हो काम करतलो, समाजा करता काम करतलो, 24 वरां लोकां करता उपलब्ध आसतलो, हो एक कॉन्फिडन्स आसा. आनी ताजे बरोबर आज खंयचे म्युनिसिपालिटीचें काम हें खंय तरी गटारां साफ करप आनी हाजे पुरतो लिमिटेड ना. प्रत्येकाच्या अजेंडान एक गोष्ट क्लियर आशिल्ली, आज ID हॉस्पिटलाचें काम कितलेशेच वर्सां चालू आसा, तें कंप्लीट जावना. राजीव गांधी कला मंदिराचें काम तशेंच इनकम्प्लीट आसा. लोकांक कळना की आज हें येदें व्हडलें फोंडें जें एक मेन सेंटर आसा, ह्या सेंटरांत ही सगळीं कामां जरी ती म्युनिसिपालिटीच्या स्कोपान जरी नासली जाल्यारूय ती काम करपाची जबाबदारी ही निवडून आयिल्ल्या रिप्रेझेंटेटिव्हाची आसा. आनी ताका लागून म्हणटात की पयली फावट मुख्यमंत्र्याक येवन प्रचार करचो पडलो, हातूंतल्यानच सिद्ध जाता की तुमची परिस्थिती मातशी बाबत आशिल्ली. आमची परिस्थिती मात्तूय बाबत नाशिल्ली, पूण लोकां मुखार हो विशय येवपाची गरज आशिल्ली. ID हॉस्पिटला सारको प्रोजेक्ट आसत किंवा मागीर कला मंदिर सारखे आसत किंवा आगामी काळात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कशा प्रकारे जातलें हें सांगपाची लोकांक गरज आशिल्ली. निधी किंवा हे सगळे आज म्हणून हांवें सांगलें फक्त गटारा पुरतो विशय ना, आज ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो बी तितलोच म्हत्वाचो विशय. म्हणजे दुसरे पार्टीचे मेंबर आयले आपूण निधी दिवचो ना, डायरेक्ट मुख्यमंत्री जेन्ना लोकांक मिटींग आपोवन सांगता आपूण निधी दिता म्हणून, म्हणजे आमची पार्टीचे उमेदवार तर आयिल्ले आमी जांकां स्पॉन्सर केल्ले ते निधी दिवचो नाशिल्लो. जो निधी दिता तो निधीचो योग्य उपयोग करपी अशे रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडून दिवपाची गरज आशिल्ली. म्हणून हे लोकांनी ठरयलें, लोकांक दिसलें की हे योग्य आसा, आमी जो निधी उपलब्ध करून दितले तो योग्य पद्दतीन ताचो उपयोग जातलो हे लोकांक दिसलें, म्हणून लोकांनी आमचेर फेथ दाखयलो. आनी मुख्यमंत्र्याक सुद्दां खबर आशिल्लें की हाचेर फेथ आसा. म्हाका एक गजाल सांगा, तांचो एकच मुद्दो आसा की जेन्ना मुख्यमंत्री येवन ते जाहीर सभेक सांगता की निवडून दियात निधी दिता म्हणून, हे एक प्रकारचे वोटर्साचे ब्लॅकमेलिंग न्ही की जर आपण निवडून दिल ना आपले मनीस जाल्यार आपण तुमकां निधी दिवपा ना. हो निधी डेव्हलपमेंटा करता आसा, हो निधी डेव्हलपमेंटा करता आसता. आनी निधी जेन्ना दिता ताजी विनियोग जो करपाचो आसता ते इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह बरोबर. आज पर्यंत फाटल्या आमी काय वर्सां पयलींची परिस्थिती काडून पळया, वर्साभरा पयलींची परिस्थिती काडून पळया किंवा ताज्या नंतर सुद्दां जे कोण बशिल्ले तेन्नाची परिस्थिती काडून पळया, कितें डेव्हलपमेंट जाला. बारीक बारीक गजाली आसता. आज तुम्ही म्हणटात की सरकाराक फाल्यां ते जर आयिल्ले तर तांच्या हातांत पयसो सोंपोवपाक कॉन्फिडन्स आसनाशिल्लो. कॉन्फिडन्स त्या वेळा वयली कॉन्फिडन्स लेवल ही जेन्ना आपलो मनीस जांचे बद्दल लोकांक फेथ आसा, लोकांक कॉन्फिडन्स आसा किंवा इतले वर्सां काम करून आमी प्रूव केल्लें आसा की आमी कशा पद्दतीन काम करता, ताजे कडेन पयसो दिवप हो कॉन्फिडन्स. मुख्यमंत्री न्ही तो, भाजपाचोच मुख्यमंत्री न्ही नाल्यार MG तो सगळ्या गोंयच्या लोकांचो मुख्यमंत्री. जेन्ना गोंयच्या लोकांचो तो मुख्यमंत्री आसा ताका लोक सगळे सारके न्ही. भाजप युतीचोच तो मुख्यमंत्री न्ही, भाजप युतीचे मुख्यमंत्री जाल्यार समजता गेलो. ओके तूं जाय तो संबंध गोंयचो मुख्यमंत्री, एकदा तो मुख्यमंत्री म्हणून निवडून हाजे पयलीं जाणी प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट दवरल्या, जाणी प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट दवरल्या. राजीव गांधी कला मंदिर जे 7-8 वर्सांत मोडलें, जे ID हॉस्पिटल मोडपाची कांयच गरज नाशिल्ली, एक व्हायट एलिफंट कसो थंय उबो केल्लो आसा आनी तोय बी प्रोजेक्ट जेन्ना कंप्लीट जायना तेन्ना हाचेर कॉन्फिडन्स कसो आसता. येता तुमच्या तूं एक गजाल तुवें आयकली की ते मुख्यमंत्र्याचे स्टेटमेंट ताचेर वाद चल्ला की निवडून दियात आपले मनीस निधी दिता.
ते म्हणतात की दिस इज डायरेक्ट लोकांक तुम्ही सांगतात तो आमचे मनीस निवडून दिला निधी दिवचो ना. कितले बरोबर दिसता हें? ना पयलो मुद्दो असो की मुख्यमंत्र्या थंय वचप योग्य आशिल्लें काय? म्हाज्या मते ते योग्य आशिल्लें. कशें अर्थान ते सांगता तुमकां की एखाद्या मुख्यमंत्र्याक केवळ 2 नगरपालिकांत देखील आपले समर्थक येवपा जाय, म्हणजे आपल्या पक्षाचे समर्थक येवपा जाय अशें दिसता. ह्या उलट तांकां काउंटर करपा खातीर काँग्रेस कडेन कितलेशेच नेते आसा, कितलेशेच मुद्दे आशिल्ले. तांच्यांनी जर थंय सभा घेतली, दुसरी सभा काँग्रेसची. आम्ही काँग्रेसच्या हेजे लेवलाचेर ही निवडणूक लढवना. बरें, पार्टी लेवलाचेर खंयचीच निवडणूक ओके, सर, आता तुमच्यावर येता. Let him finish. I'll come to you. तांचे मुद्दे जर काउंटर करपा जाय आशिल्ले तर काँग्रेसच्या लिडर विरोधी पक्षांनी बरोबर. तांच्यांनी हाडूं येता आसलो. आपली सभा घेवपाक आली. अशें दिसून आयले की ह्या दोन्ही पालिका क्षेत्रांत की काँग्रेसचे लिडर हे खंय तरी पड्ड्या फाटल्यान रावले, वेरेज भारतीय जनता पक्षाचे स्टेट लेवलचे सीएम सारखे लिडर आशिल्ले ते सारखे आयले. तांचो अनेक मुद्दो आसा तो म्हणजे मुख्यमंत्र्याक वचची पडप हाजो अर्थच तांची परिस्थिती बाबत आशिल्ली. हो आर्ग्युमेंट पडटा. परिस्थिती बाबत आशिल्ली अशें हांव सरळ म्हणिना. एक गोष्ट मुख्यमंत्र्यान डझन म्हणून एक गोष्ट म्हणटा. अशी म्हणूं येता, एक गोष्ट अशी म्हणूं येता की 1 वर्ष किंवा 1.5 वर्ष जाले सरकारचे. सो एंटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर हळूहळू डेव्हलप जाता. सो त्या पार्श्वभूमीचेर तांच्यांनी न्यूट्रलायज करपाक आसतलो. पण मुख्यमंत्र्यान जे मुद्दे मांडले आपूण अमके अमके करतलो म्हणून, तितलेच तोडीचे सरकाराक एक्सपोज करपी मुद्दे हांच्यानूय मांडू शकता आशिल्ले जे लोकांक कन्विन्स करू शकता. तुम्ही एक गजाल मान्य करता रामबाब की तुमचे लिडर तुमचे बरोबर नाशिल्ले. आमचे ते लिडर मागीर कसल्याय कारणां खातीर आसूं तुमचे बरोबर तुमकां एकटे सोडले. न्ही, आमचे लिडर म्हणजे आम्ही काँग्रेसच्या वतीन ही निवडणूक लढवूंकूच ना. बरोबर, पण तुमचे फाटल्यान रवी नायका सारको लिडर आशिल्लो. आमचे रवी नायका आमचो फोंडा विकास पार्टीचो एक मेंबर. बरोबर ते आशिल्ले. तो डायरेक्ट रवी नायक अशी परिस्थिती डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट आमचे लिडर ओपनली आयले दिस इज दिस हे म्हणपाचो तांकां एक हो मनीस आमचो हाजेर तुम्ही विश्वास दवरा हे सांगपाचो कॉन्फिडन्स आशिल्लो. वेरस तांचे लिडर पड्ड्या फाटल्यान आयलो जाल्यार म्हजो, ना जाल्यार म्हजो न्ही, हांवें कांयच करूं ना. पटना मागीर म्हाका पटना. आमची ही विकास समिती हे ल्हान पोरांटे दवरलेले, ते ल्हान पोरांटे म्हणजे मराठीचे राजकारणाच्या हातून पोरांटे तांकां टक्कर दिवपाक मुख्यमंत्री, वाहतूक मंत्री, सगळे मंत्री, डेप्युटी सीएम सगळ्यांनी येवप आणि ते ल्हान पोरांटे. तुम्ही जर एक तुमची लिडरांची फळी जी हाडपा जाय आशिल्ली ती हाडपाक आम्ही पार्टी लेवलाचेर निवडणूक लढवंकूच ना. आमच्या पार्टी लेवलाचेर हांगा निवडणूक लढोवपाची इच्छाय नाशिल्ली. जे तांचे उमेदवार आशिल्ले, एक्स चेअरपर्सन आशिल्ले, एक्स काउन्सिलर आशिल्ले, ह्या लेवलचे आशिल्ले, ते पोराटे कशे जातले? पोराटे म्हणजे राजकारणाच्या हातून पोराटे. राजकारण मुख्यमंत्र्याच्या लेवलाचो थंय एकलोय नाशिल्लो, डेप्युटी मुख्यमंत्र्याच्या लेवलाचो एकलोय नाशिल्लो. प्रश्न असो की डेव्हलपमेंट एका शहराचो डेव्हलपमेंट करपा जाय आणि तो जर व्यवस्थित जावपा जाय आणि थंय वचून 4 गजाली सांगपाची गरज आसा. कारण फोंडा इज अ पार्ट ऑफ दी स्टेट आणि जे महत्वाचे सेंटर आसा आणि अशा जाग्यार इतल्या वर्सांत जी कितें बजबजपुरी जाल्या, जो कितें डेव्हलपमेंट जावं ना. म्हाका एक गजाल सांगात सुनील बाब, साखळेचें जर उदाहरण घेतलें, फोंड्या तुमकां ती सामकी अशी स्विपींग कशी मेळ्ळी ताचे बद्दल डावटूच ना. साखळेची जर घेतलें जाल्यार थंय तुमकां काँग्रेसीचो तसो टक्कर दिवपा सारको एक ग्रूप आशिल्लो आनी तेन्ना तुमकां इतली सोंपी गेली ना जितली तुमकां फोंडी दिसता तितली साखळे गेली ना. हें तुमी मान्य करतात. आनी कित्याक जाली हें? ज्या जाग्यार ते म्हणटात अशें की काँग्रेस जर फूल फ्लेज येता जाल्यार खंय तरी तुमकां टक्कर दिवपा सारकी परिस्थिती तयार जाता. न्ही, एक गोष्ट खरी आसा की साखळेचो जर आमी विचार केलो जाल्यार साखळे हो एक आमचो आमदार आसा, हें बरोबर आसा. पूण सरावंडींग जर पळयशी जाल्यार काँग्रेसचे आमदार आसा, काँग्रेसचे निवडून आयिल्ले आमदार आसा. बरोबर. फोंडीची परिस्थिती आणि साखळीची